इतले वर्सां ती निर्माल्य कलेक्ट करता ताच्या बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें आसा? गेले 10-12 वर्सां आमी हे निर्माल्य कलेक्ट करता आनी खाऱ्यावाड्या एका सायडी कडल्यान स्टार्ट जाल्ले मागीर ते तळ्या कडेन आमच्या वाड्या तळ्या कडेन आनी खाऱ्यावाड्यार हे 3 स्पॉट अशें आमी तेन्ना डिसायड केल्ले. म्हणजे रुपा बांदेकर आमचे इंडस्ट्रियलिस्ट नाना बांदेकरचे चली ताणें एक संकल्पना केल्ली. ताणें एक ग्रूप एकठांय हाडलो. म्हणजे तातूंत हांव आशिल्लो, ललिता जोशी आशिल्ली, जेनिफर आशिल्ले कामत, खुबशीं जाणां आशिल्लीं, नंदिता आशिल्ले, खुबशीं जाणां आशिल्लीं. आनी त्या संकल्पनेतून जें सुरवात जालें तें आज पर्यंत 12 वर्सां पर्यंत आमी हे कंटिन्यू करत आसा. इनिशियल पयलीं आमकां 2-3 वर्सां मातसो त्रास जालो लोकांक कन्विन्स करपाक की आज आमी जे निर्माल्य आज दर्यान सोडटात ते दुसऱ्या दिसा परत ते येता आनी ताका कोण कुत्रे खाता नाजाल्यार कोण ताजेर मुतता. म्हणजे खूब वायट दिसतालें पळोवपा पसून. आनी पयले 2-3 वर्सां लोकांची एक भावना आसता, लोकां कडेन एक आपल्या गणपतीच्या बाप्पा कडेन आनी ताच्या निर्माल्याचेर एक कनेक्ट आसता. पूण जेन्ना आमी तांकां सांगलें आज खंय तरी आमकां पर्यावरण राखपा जाय, आमच्यो दर्या आसा नाल्यार आमच्यो नदयो आसा नाल्यार तळीं आसा आनी नाजाल्यार बांयो आसा, ह्यो सपोज आमी सेफ दवरतले नाल्यार एनवायरमेंट फ्री दवरतले, पोल्युशन फ्री दवरतले जाल्यार खंय तरी आमी भितर तें उडोवपाक जायना. इल्ले इल्ले करून जे सुरवात जाल्लें आज स्वता लोक हांगा येतात आनी आमचे कडेन निर्माल्य दितात आनी खंय तरी आमी ते दुसऱ्या दिसा आमच्या MES कॉलेजींत आयज 1.5 दिसान गणपती विसर्जना आमी हिंगासर आयलेले आसा. एज अ चेअरपर्सन हिंगा हांव येयलेलो आसा, विजीट केलेले आसा आनी आयज चयता की निर्मला कलेक्शन सेंटर जाजी सालकारान MLA आमच्यान आमचो MLAन ते सेंटर केलेलो आसा. हिंगा हे सगळे फुलां देवा वयली ती हार आनी कितें उजवाती पुडे कितें आहा ते आमी कलेक्शन करतात हे सेंटराचेर. आनी हे जाली 12 वर्सां जाजी सर्वीस दिता लोकांक. आनी कित्या लागून समज ती फुलां हार दोरयान उडयलो जाल्यार ती फाल्यां सकाळीं ती घाण येता, पत्ती येता दोरयांतल्यान ती घाण येता. ते एक आमी क्लीन एनवायरमेंट करूंक सोदता हिंगा बिचीर. ते आमगे खरें पयलीं आमी आतांच कलेक्शन करता कित्याक फाल्यां मागीर ती उडयली दोरयान ती पत्ती येतली आनी ती घाण जातली. ताका लागून आतांच आमी कलेक्शन करता आनी ते ऑन आमी